नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सक स्वागत। आज आमी बेंडा सगळे कशे करचे म्हण पळय। करच्याक बारी सुलभ आनी बारी रुची जाता। 300 ग्राम्स तितले बेंड घेया ती उदकांत लायक करून धुवन घेवन ताजी तला मूळ कट करा आनी चिकेची 1 ना 1.5 इंच तितले वाड कट करा। कीड आनी आसवा म्हण पळोवन घेया ती सोय कांती ती अर्द कपा तितले एक दवलो गॅसार दवरून सानो उज्जार हुन करून ताका 1 चमचा तितले तेल घाला ती ताका थोडेची काल चमचे काही थोडेची मेथी घाला चड घाला पोट जाता। मागीर अर्द वाट चमचे तितले कोथंबरी घालून दोन्ही भाजी ती भाजून काडून ते सेपरेट दवरा। मागीर तेंची तेलान 3-4 सुकी मिरसांग भाजून काडा ती सोय काडून मिक्सरा घाला ताका भाजिल्ले सुकी मिरसांग आनी कोथंबरी मेथी आनी 1 चिके वाड चिंचांबा कुडक घाला आनी थोडे उदक घालून घेवन ल्हान करून वाटी ती वाटेल मसालो काडून बेंडा तोपा घाला आनी लायक करून मिक्स करा आनी हाकात ताजे डबल तितले उदक घाला ती बेंड हातूंची सिचका जाले निमित्ती उदक चड जाल्यार कांय वाडना। 1 घंटा नंतर बिनी तुमी रंद यूज करता म्हण जाल्यार ते समज सुके जावन आसता त्या निमित्त आता करतना चिकेची पातळशे करा ती आनी गॅसार दवरा ती ताका 1 मुक्काल चमचे तितले मीठ घाला मीठ घालून घेवन लायक करून मिक्स करा ती सिज्जा दवरा ती ताजे बेंडाचे कलर चेंज जावका 5वें सिलें डल जावका तेन्ना कळटा शिजला म्हणून। तुमी जाय जाल्यार हातांनी प्रेस करून पळयत चलतान चिके जागृती तरण्यानी समज तरणे आसल्यार गड्यान भितर वीर वता त्या निमित्ती समज पळोवन घेवन हद करून चाळा ती समज शिजतरी गॅस ऑफ करून घेवन तोग दवरा। मागीर पन्ना दवलो गॅसार दवरून ताका 1 टेबल स्पून तितले तेल घाला अर्द चमचे तितले सासण घाला ती आनी थोडे करबेवा पालो घालून लायक करून भाजून काडा आनी ते काडून रंदे फण्ण घाला मिक्स करून घेवन दांकून थोडे वेळ दवरले जालें। बेंडा सगळे रेडी जाले। तुमी शीत पाळ चपाती खंयच्याची होटी लावन खावं येता भारी रुची जाता। ट्राय करून पळयात। थँक्यू।